Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications. कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। वेंचणूक आयोगान वेंचणुकेक वचपी पांचूय राज्यांची भोंवडी करून राज्याच्या वेंचणुकेच्या तयारेचो नियाळ डिसेंबरातूच घेतलो। केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाबरोबर कोविडाच्या परिस्थितीचो रिव्ह्यू घेतलो। आता वेंचणूक आयोग कोविडाचो खासा प्रबंध करूंक वेंचणुकाचे शेड्यूल जाहीर करपाची तयारीत। वेंचणुको थारायल्ल्या वेळेप्रमाणेच जातल्यो हाचे शिनाल वेंचणूक आयोगान दिला। जानेराच्या 5 वा 7 तारखेक वेंचणुकांची घोषणा जावं येता। फेब्रुवारीच्या पहिल्या सप्तकात पहिल्या पावंड्याचे मतदान। उत्तर प्रदेशाची 7 ते 8 पावंड्यांची वेंचणूक आशिल्ल्यान मतमेजणी मार्च-एप्रिल मेरेन लांबतली। गोंयचे मतदान पहिल्या पावंड्यात जाल्यार 7 फेब्रुवारी ते 12 फेब्रुवारी मदीं जावं येता। मतदान जालें तरी मतमेजणी यूपी खातीर मार्च-एप्रिल मेरेन लांबतली। आचारसंहिता तेंकता ती पळोवन सरकाराची पेंडींग गजाली आवरूंक लगबग। सोमारा मंत्रिमंडळाची निमाणी बसका जातली। उपरांत टास्क फोर्साची बसका। TCB बोर्डाची फुडें धुकलिल्ली बसकाय सोमारा जातली। नितीन गडकरी गोंयांत मोठ्या प्रकल्पांचे ह्याच सप्तकात उक्तावण करूं शकता। खात्यांनी सरकारी जॉबाची लेटरां काडूंक नेट। 5 जानेर मेरेन काम तडीक लावपाचें टार्गेट। जो तो आमदार कामाच्यो बुन्यादी उक्तावणां करूंक पेटला। ते वटेन उमेदवारांची लिस्टां फायनल करून अजून एकामेकाचेर उमेदवारांची फोडाफोडी चालूच। अर्दे मायज मतदारसंघांनी मतदारांची चिन्हां अजून हुमकळ्ळ्या। प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार।